म्हापशें वाठारांत पे पार्किंगे बाबतीत उप्राशिल्ली समस्या ही बेगीनूच सुटावी जातली। ज्या कंपनीक पे पार्किंगाचो टेंडर दिला तांकां सगळ्यांनी तांच्या कामात सहकार्य करचें, अशें स्पष्ट मत म्हापशेची नगराध्यक्ष नूतन बिचोलकारान उक्तायलें। सध्या वचत थंय भुंयगत केबलिंगाचें काम चालू आशिल्ल्यान मातशे त्रास सोंसचे पडटाले, पूण उदरगतीची ही सगळीं कामां बेगीनूच पुराय जातलीं अशें आश्वासन म्हापशेची नगराध्यक्ष नूतन बिचोलकारान दिलें। पार्किंगच्या बाबतीत तुम्ही जे म्हणता ते टेंडर ऑलरेडी गेल्लेलो आसा। मनीस अलॉटमेंट जो आसा कॉन्ट्रॅक्टर तो त्याचे काम त्याच्या पद्धतीन करून जाय कित्याक त्याने कॉन्ट्रॅक्ट घेतलेलो आसा। फक्त हांगा प्रश्न उरता की जे आमचे मार्केटान जे येतात ते बाकीचे आमचे एज अ गिरायक म्हणून ते जावं किंवा शॉपकीपर जावं हेंचे तितकेच म्हणटा तशें असोसिएशन आसा खूप म्हत्वाचे आसा। आज जरी ते खणलेले आसा, रस्त्याची दुर्व्यवस्था जाल्लेली आसा, पण पार्किंगाची जागो सध्या तांकां वापराक दिलेली आसा। थंयसर आमची बंधनां घातलेली ना, पण जेन्ना तो जागो वापरलो जाता वयता तर त्या हेका तेंच्यांनी ते पे पार्किंग जे कॉन्ट्रॅक्टराच्या हितून ठरलेले आसा ते दिवप तितले म्हत्वाचे आसा अशें म्हाका तरी दिसता। कित्याक गाडयो ह्यो येतात त्या जाग्यार लागतात, थोडीशी आमची अडचण आसा ती समजून घेवंक जाय कित्याक ही आमी फॉर द पब्लीक जे वेवस्थीतपणान जावन ताका फुडें बरें पडोवंक जाय अशा पद्दतीचीच आमी वेवस्था हांगासर केल्ली आसा। म्हणजे पार्किंगेचो इश्यू आसा तर थंयसर मातशी समज आनी थोडेशें आमकां कोऑपरेशन हे तेंचे कडून तितलेच अपेक्षीत आसा।